उचेले सरकारी अधिकारी पाळीचो सत्येंद्र फळदेसाय आणि ताच्या भावांनी मेळून शेजारच्या उज्ज्वला फळदेसाय आणि तिच्या घरच्यांक केल्ल्या मारबडे प्रकरणात 20 दीस जाले तरी कारवाय जाल्ली ना। न्याय मागपाक उज्ज्वला आणि तिचे घरचे पणजे आझाद मैदानात धरण्याक बसल्यात। प्रकरण पुलिसां मेरेन पावोवन जालें, कोणूच दखल घेना। कारवाय केली ना जाल्यार स्वताक जाळून घेतली म्हण उज्ज्वला मिडियाकडे उलयल्या। सत्येंद्राचो भाव निलेश फळदेसाय मात सध्या उलोवंक तयार ना। पीआय म्हणटा आता दखलपात्र गुन्यांव नोंद केला आणि चौकशी चल्ल्या। बाळी केप्या जमनीच्या वादावेल्यान सत्येंद्र फळदेसाय आणि ताच्या भावांनी उज्ज्वला फळदेसाय आणि तिच्या घरच्यांक बरोच मार घालो। तांकां अक्षरशः फोडल्यात। बायलेच्या आंगार हात घालून खंय तिचे कपडे पिजले। ही गजाल घडून 20 दीस जाले, मात कुंकळे पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक ना। इतलेच न्ही, अदखलपात्र गुन्यांव म्हूण प्रकरण नोंद केला। उज्ज्वला आणि तिचे घरचे न्याय मागतात। एक जमनीच्या संदर्भात एक वाद चलतालो दोन शेजाऱ्यांमदी, म्हणजे भावाच्या मदीं आणि इन्फोटेक डिपार्टमेंटाचे, गोंयचे इन्फोटेक डिपार्टमेंटाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर निलेश फळदेसाय, तांचो भाव संदीप फळदेसाय जो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा मडगांव, आणि तिसरो भाव सत्येंद्र फळदेसाय जेई आसा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान, हांचे मदीं वाद चलतालो। पण 26 तारखेक ह्या तिगाय भावांनी एकडीन जावन म्हज्या 70 वर्सांच्या आईक रॉडांनी मारलें। हें इतकें जाता तें पळोवन म्हजो भाव जेन्ना पळय तांकां आडावपाक गेलो जाल्यार ताचे तकलेर रॉड मारून, लोखणाचे रॉड मारून 6 स्टिचीस घातले। मागीर सगळी परिस्थिती हांवें सांगली, कपडे पिनले ते दाखयले, त्याच कपड्यांचेर हांव पुलीस स्टेशनाचेर गेलें। माय आसली म्हाजी सासू, ती बसली, तिणें सांगलें आपल्याचेर रॉड मारले, चेडे मागे घोवाचेर रॉड मारले ते सांगले। कंप्लेन बरयली म्हणून समजलें। वाचपाक गेले जाल्यार रमाकांत वेळीप सांगपाक लागलो, तुगे घोवाक हॉस्पिटलांत व्हरपा जायो, पोत मारपा जाय, तूं वाचपाक कितें बसला, सायन मार म्हणपा लागलो। बेगीन हांवें सायन मारली, जबरदस्तीन म्हाजे कडेन सायन मारून गेली। धमक्यान दिता तुगे घोवा दोको मोडून उडयतलो, मारून उडयता म्हणून। तांकां तिगांकय अरेस्ट करपा जाय, हें मागे फायनल डिसिजन। आतां ह्या बुधवार पर्यंत जो पर्यंत मागे कंप्लेन रजिस्टर जायना, जावं कसली एक्शन घेयना जाल्यार हांव ह्याच पुलीस स्टेशनाचेर पणजी येवन स्वता पेट्रोल घालून, उज घालून तुमगे पुलीस स्टेशनाचेर येवन जीव दितली। ही हांवें आतां लास्ट निर्णय घेयला। जाल्यार आतां पीआय सांगता अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केल्लो तो आतां दखलपात्र गुन्यांव केला आणि प्रकरणाची चौकशी चल्ल्या। Ujjwala Faldesai and her opponent Satyendra Faldesai both had made the complaint against each other, and initially it was registered as an NC complaint, and then later on they had made further application mentioning some more grounds, and later on the inquiry was going on, and thereafter the offence we have registered on the complaint of Ujjwala Faldesai also, as well as on the complaint of Satyendra Faldesai also. It is registered by CR number 34 of 2015 and 35 of 2015. So what is the inquiry? This is regarding the assault and under section 324, 354 of Ujjwala Faldesai, and under section 3 unlawful assembly, assault, and 324 injuries, that is by Satyendra Faldesai. मारबडे केला म्हूण आरोप जाता ते सगळे मोठ्या मोठ्या पोस्टावेले सरकारी अधिकारी। फळदेसायाचे फामिलीक अशे तरेन मारबडे केल्या काय म्हूण प्रुडंटान सत्येंद्र फळदेसायाचो भाव इन्फोटेक महामंडळाचो MD निलेश फळदेसायक विचारले। तो सध्या उलोवंक तयार ना, कितें ते शेनवारा सांगता इतलेच तो प्रुडंटा कडेन उलयलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पाली 70 तिसऱ्या दिसा 3 लोकांनी माकड रोगाचेर वाशिनां घेतली, तिगूय तरणाटे। पाली 70 पातळिल्ल्या माकड रोगाचेर उपाय म्हण सरकारान बुधवार सावन लोकांक वाशिनां दिवपाक सुरवात केल्ली। सरकारान रोगान मरण आयिल्ल्या लोकांक पयलीं मजत दिवची, मागीरूच आमी वाशिनां घेतले अशें लोक म्हणटात। पाली 70 माकड रोगाचेर उपाय म्हूण सरकारान वाशिनां दिवंक मोहीम सुरू केल्ली। फाटले 2 दीस लोकांचो कांयच प्रतिसाद नाशिल्लो। दोतोर वाळपय हॉस्पिटलांत वाशिनांचो स्टॉक घेवन रावताले। तिसऱ्या दिसा 3 जाणांनी वाशिनां घेतली। इतले मजगतीं वाशिनांचेर सोमारा वाळपय डॉक्टरांची बसका जातली। तातूंत वाशिनां वाळपय सावन ठाण्या भलायकी केंद्रांत व्हरपाचो विशय चर्चेक येतलो। पालीचो लोक गांवांत येवन दोतोरांनी वाशिनां दिवची म्हूण मागता। रोगान मरण आयिल्ल्या लोकांक दिल्ल्या उतरा प्रमाण आदार करतलो। सरकारी प्रक्रिया करपाक मातसो वेळ लागता म्हूण भलायकी मंत्री फ्रांसीस प्रुडंटा कडेन उलयलो। तो प्रोसेस आसता न्हू, कोणाक बेनिफीट दिता म्हणून कोणाचो घोव पिड्यार जाला काय बायलाचो, ताका भुरगीं आहा तिका एम्प्लॉयमेंट अंडर हानस्केस गावता, प्रोसिजर आहा। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि श्याम सुंदर फट्टे।
पोर्नोग्राफीक स्टार आनी सनी लिओनीचो वेबसायट बंद करची, तिचेर FIR घालून कारवाय करची आनी ह्या फुडें तिका भारतांत बंदी घालची म्हण हिंदू जनजागृती समितीन मागला. हिंदू जनजागृती समितीन सनी लिओनी आड मडगांव, म्हापशा आनी दिवचले पुलीस स्टेशनात कागाळी केल्ल्यो, पूण पुलीस कांयच कारवाय करिनात. 7 दिसां भितर पुलिसांनी दखल घेतली ना जाल्यार SP मेरेन वतले म्हण हिंदू जनजागृती समिती उलयल्या. तर बंदी घालावी. दुसरा म्हणजे त्यांनी जो काही ऑफेन्स केला आहे त्याच्याविरुद्ध FIR लॉज होऊन तिच्यावर कडक कार्यवाही व्हावी कायदेशीर. आणि थर्ड मागणी म्हणजे तिच्या भारतात प्रवेश बंदी करावी. शी शुड बी बॅन्ड इन इंडिया. 3 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पहिली तक्रार झाली मडगावमध्ये 7 मेला. आज एक आठवडा होऊन गेला आहे पण अजूनपर्यंत पोलिसने काहीच कार्यवाही नाही केली आहे. इकडे आपल्याबरोबर तक्रारदार आहेत, त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन पाठपुरावा केला पण अजूनपर्यंत काही ठोस उत्तर किंवा बाबा काय पुढे केलेत कार्यवाही केली त्यांच्याकडून काहीच उत्तर नाही आलं आहे. की ऑफेन्स होत असताना त्याच्यात पोलिसांनी दखल घ्यावी. आणि आज जे आम्ही कंप्लेंट 7 दिवस अगोदर फाईल केली आहे त्यांनी जर घेतली नाही तर आम्ही सगळ्या कंप्लेंटला सेक्शन 154(3) खाली सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीसकडे जाणार टू टेक द कॉग्नायझन्स इन आवर कंप्लेंट. विल मूव्ह टू SP. आता घेऊया एक विराम.